नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. अर्थतज्ञ आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाचेर निमाणे संस्कार. देश विदेशी राजकीय फुडारी उद्देजक निमाणे दर्शनाक गोंयच्यान काँग्रेसीचे पाटकर युरी एल्टन पावले दिल्ली. वर्स 26 डिसेंबर मेरेन 256 फेटल अपघात आनी 270 मरण. वर्स 2023 तुळेंत अपघात उणे, मात मरणाचो आंकडो तस्सो. डिसेंबरांतच 14 गेले. भिकारी वाडले, पर्यटकांक पिट्टात. सरकारान भिकाऱ्यांक पुनर्वसणूक केंद्र सुरू करचें. कळंगुटेचो आमदार मागता. गोंयांत खंय 3000 वयर भिकारी. श्रीनगरात मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी. फ्लायटी रद्द. टुरिस्टांची घे गर्दी. बर्फांत जाणटे नेणट्यांची मजा. टुरिस्टीक काश्मीराचेर प्रुडंटाचो श्रीनगर सावन ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. भाज्यांचे लागवडींत गोंय स्वयंपूर्णतेचे दिशेन. गोंयच्या शेतकारांकडच्यान अंदू 6 कोटींच्या भाजयेची हॉर्टिकल्चरान केली खरेदी. गोंय भरचे 190 शेतकार सप्लायर. 1.5 पट मायज रेट. जानेर मेरेन कळंगुटे हेवी गाडयांक बंदी. जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्द. कळंगुटे, बागा, हणजूण वाठारांत पुलीस गस्त दोबरात. मायकल म्हणटा न्यू इयराची तयारी नेटान. सांदेल हाळी वाठारांत गव्याचो धडगूस. भाटां, कुळगरां, काजू, आंब्याची गारफांची मोड नास धूस. शेतकारांक फटको. बंदोबस्त करात, शेतकार मागता. अर्थतज्ञ आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाचे पार्थिवाचेर निमाणे संस्कार जाले. प्रधानमंत्री, देश विदेशी राजकीय फुडाऱ्यां सयत उद्देजक, सिने सृश्टींतले लोक निगम बोध घाटार निमाणे दर्शनाक पावले. गोंयच्यान काँग्रेसीचे अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी, आमदार एल्टनान निमाणे दर्शनाक दिल्ली गाठली. गोंया सयत देशभर 7 दीस सरकारी दुखवटो. वर्स 2024 26 डिसेंबर मेरेन 256 फेटल अपघातांनी 270 मरणां. 2640 अपघात. वर्स 2023 तुळेंत 150 अपघात उणे, मात मरण तितलींच. डिसेंबराच्या एकाच म्हयन्यांत 204 अपघात. 14 फेटल, 14 सोंपले. 2023 पावणे 300 सोंपिल्ले. अपघात उणे तरी मरण तितलींच. खासा रिपोर्ट. जानेवारी 1 ते 26 डिसेंबर 2024 मेरेन राज्यात 2640 अपघात. तातूंतल्यान 256 अपघातात 270 जाणांक मरण आयला. आंकडेवारी पळयल्यार 2023 वर्साच्या तुळेंत 2024 वर्सा 155 ॲक्सिडंट उणे. पोरू परस अणू फक्त 5 मरणां उणी जाल्यात. डाटा पळयल्यार दिसाक सरासरी 7 ॲक्सिडंट जातात. 32 वरांत एकल्याक ॲक्सिडंटांत मरण येता. हाचे भायर 213 अपघातांत 299 जाण गंभीर. राज्यात 510 ल्हान अपघातात 770 जाणांक किरकोळ दुखापत. 1671 अपघातांनी वाहनांचे व्हडा लुकसाण जाला. वर्सा 2023 राज्यात 2795 अपघात जाल्ले. 255 ॲक्सिडंटांनी 275 जाणांक मरण आयिल्ले. डिसेंबराच्या 26 दिसात 14 फेटल ॲक्सिडंटांनी 14 जाण सोंपले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बीजेपींत आता मंडळ अध्यक्ष आनी जिल्लो अध्यक्ष जातलो जाल्यार पिरायेची अट. मंडळ अध्यक्ष 40 वर्सां वयर आसपाक जायना. जिल्लो अध्यक्ष 60 वयर चलचो ना म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तानावडे सांगता. हो निर्णय लागू केल्यार गोंयभरच्या 40 मतदारसंघांनी नव्यान मंडळ अध्यक्ष वेंचून हाडचे पडटले. सध्या तानावडे पक्षाचे बसकेक दिल्ली गेला. जानेरांत पक्षाच्यो संघटनात्मक वेंचणुको जावं येतात. बीजेपीत आता कांय पदां खातीर पिरायेची मर्यादा लागू. पक्षात कोणूय मंडळ अध्यक्ष जातलो जाल्यार 45 वर्सांची पिराय मर्यादा दवरल्या. जाल्यार जिल्लो अध्यक्ष
60 वर्सां वेलो आसपाक शकना म्हूण प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडेन कळयला. पक्षाचो हो निर्णय लागू जाला म्हूण तानावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. तानावडे सद्याक पक्षाच्या बसके खातीर दिल्ली गेला. बीजेपीच्यो संघटनात्मक वेंचणुको खंय जानेरात जावं येतात. सचिव उपाध्यक्ष ह्या पदां खातीर पिरायेची मर्यादा आसची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचलची पडीक जमीन परत शेती योग्य करपाचे नजरेन प्लान करूंक मुख्यमंत्र्यान खासा जोड बसका दवरिल्ली. शेतकी खात्यान स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे सकयल आमोणे शेतकारां कडेन खासा बसका घेतली. शेतकी अधिकाऱ्यांनी शेतांनी देवन शेतकारांचे इश्यू समजून घेतले. शेतकी स्किमी आनी ते विशींची प्रक्रिया शेतकारांक समजावन सांगल्या. आज आमच्या CMाक लागून आनी मिस्टर विश्वंभर गांवसाक लागून आज आमचे गेट टुगेदर बऱ्यापैकी जाले. थंय आमी जायते प्रश्न मांडले आनीक जायते अधिकारी असले ते व्यवस्थित तेंच्यांनी आयकून घेतले आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की आमी फुडें कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडटले म्हूण. सरकारचे अधिकारी हजर आसले आणि जी समस्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा तेन्ना हांव मागतां की अशेंच आमकां मुख्यमंत्र्यान फुडें सहकार्य करचें. आमी आमोणेची सगळी 5 इंडिपेंडंट असोसिएशन आसा तेंचे सगळे फील्ड विजीट केलेले आसा. अशें दिसून येयलें की गांवांत फेन्सींग आसा पूण ते फेन्सींग जर तांकां करपाक जाय ऑलरेडी हेतून वेदांतान कंपनीन केल्लें आसा आनी खंयच्याय जर टेनंट असोसिएशनाचें फेन्सींग कंप्लीट करपाक जाल्यार आमचें कम्युनिटी फेन्सींग आसा ती स्कीम तांकां आमी सारकी एक्सप्लेन केल्ली आसा शेतकाऱ्यांक तेजे अंडर ती एप्लाय करूंक शकता. परत अशें दिसून येयलें की हांगा अशें बोरवेलाक एप्लाय करपाक जाय अशें फार्मरांनी सांगलें. बोरवेलाक बी आमची सबसिडी आसा ते बी तांकां टेनंट असोसिएशनान सांगलेलें आसा. ह्या फार्मरांक ग्रीन फॉडर स्कीम घेवपाक बेस्ट आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन येवन मेळोन जे प्रोसिजर आहा जाल्यार म्हाका मेळोन जो प्रोसिजर आहा तो करून सगळ्यांनी ग्रीन फॉडर स्कीम घेवची आनी ग्रीन फॉडर तयार करून ते फार्मरांक विकल्यार सुद्दां एक प्रकारचो धंदो जातलो. आमची जी शेताची पडींग आसा ताका आमी आतां फुडें जर आमी यंग जनरेशनाक जर ती शेतां परत म्हणजे आमकां करपाक जाय जाल्यार मेन म्हटल्यार आमची सगळ्यो ज्यो न्हंयो आसा त्यो डिसिल्टींग करपाक जाय. कारण ती सगळ्यो आतां पुरावल्ल्यो आसा आनी त्यो पुरावल्ल्या कारणान सगळे जे आमचे सॉल्ट वॉटर आहा ते सगळे आमच्या शेतान वचून सगळीं शेतां पिड्ड्यार जाता. सो ह्यो मेन आमचो कारण आहा. आनी दुसरें म्हटल्यार बाकीची जी कितें फेन्सींग म्हणा आनी कितें उदकाचे सोर्स म्हणा ते सगळे आमकां हांगासर आतां आमी विशय मांडलेले आहा तेंच्या कडेन. कारण ही जी तुम्हाला पडीक जमीन दिसते आता बऱ्याच ऑक्टोबर पासून मे पर्यंत मला वाटतं याच्यामध्ये काही शेती होत नाही पण त्याच्यात पोटेन्शियल आहे. करोडो रुपयांचं पोटेन्शियल आहे फिशिकल्चर सुद्धा करू शकता. अपार्ट फ्रॉम दॅट की तुम्ही व्हेजिटेबल्स पण घेऊ शकता अळसाणे घेऊ शकता जी चांगली चांगली क्रॉप्स आहेत जी चांगल्या रेटला मार्केटमध्ये जाऊ शकतात. पण ती इकॉनॉमिक ॲसेट आहे तो इकॉनॉमिक ॲसेट प्रोडक्शनमध्ये येण्यासाठी जी व्यवस्था आहे सपोर्ट सरकार द्यायसाठी तयार आहे पण तो घेण्याची व्यवस्था यांच्या संघटित कार्यप्रणालीमुळे आता ती होताना दिसते आणि ती यशस्वी नक्की होईल. जी भायली लाकडी लायता ती आमकां वर्साच्या वर्सा लावपाक कोताक येना 1,00,000-2 लाख खर्च येता म्हणून आमी ती बी तांकां दाखयल्ली आसा आमकां फायबरची मनस लावन दिवची म्हणून ती आनी त्याच प्रमाणे बांदाचें दाखयल्लें आहा आमचें फेन्सींग आहा तेंय दाखयल्लें आहा. तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी एक जावन शेत करपाचें म्हत्वाचें आसा कित्याक शेत हे जो भारताचो आर्थीक दृश्ट्या म्हत्वाचो पाया आसा आनी जर शेत आमी आतां केलें ना जाल्यार भावी पिढयेक ते शेत करपा योग्य ती जमीन उरची ना. तेका मोठ्या प्रमाणात जी पडीक शेत जमीन आसा ती लागवडी हाडपा लागून आमी एज अ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी अंडर म्हणजे नाबार्डच्या माध्यमातून आमी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी फॉर्म केल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या योजने अंतर्गत आनी आमी असं एक उद्दिष्ट धरलेलें आहा की बिचोली तालुक्यात जी पडीक लागवड येणारी जी जमीन आसा तिका आमी लागवडी हाडप हो आमचो मूळ हेतू आसा. जम्मू काश्मीराच्या श्रीनगर वाठारांत सध्या मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडटा. टुरिझम तेंगचेर विमानां रद्द केल्यान अंदू मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडला म्हूण थंय येतले टुरिस्ट सांगतात. काश्मीराचें टुरिझम बर्फाच्या सिजनांत फुलता. जाणटे नेणटे बर्फांत इयर एंडाक टुरिस्टांची घे गर्दी. काश्मीराच्या टुरिझमाचेर प्रुडंटाचो श्रीनगर सावन ग्राउंड झिरो. हांव सध्या आसा बॉटनिकल गार्डना कडेन श्रीनगर. सगळ्याच स्टेटीन जर गेल्यार तुमी पळयता
थंडी आसता गरमी आसता पूण लोक हे मेळटकू हॉलिडे मेळटकू सगळ्याक भोंवता आनी आपली मजा लुटता. कश्मीर बस ये सीज़न की फर्स्ट स्नोफॉल यहाँ पे हुई है श्रीनगर में. पिछली सीज़न पे भी नहीं हुई थी, इस साल बहुत बढ़िया स्नोफॉल हुई है, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ी ज़्यादा ही हुई है. कस्टमर काफ़ी खुश है. ये आप देख रहे हो इधर, ये सब कस्टमर अपने आप एंजॉय कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे. बस अभी हम ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं. हम 10 महीने हम यहीं पे रहते हैं, 3 महीने में इधर रहे. It's our first visit to Kashmir, so and we are so excited to have snow, and luckily this is being winter season. Family is so excited, though it is little new for us, but still we are enjoying. So we went to Gulmarg, but we couldn't make it because of heavy snow. But otherwise, yeah. So this is pretty good, is what I can say. आज पहली बार बर्फ देखा बहुत सालों के, मतलब गिरता है हर साल, लेकिन इस साल थोड़ा लेट गिरा है. पिछले साल भी हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ. बहुत खुश है लोग इसको देख के आज. जी यहाँ पे तो अक्टूबर से कभी भी गिर सकता है, लेकिन इस साल बहुत लेट हो. पिछले साल भी इससे भी ज़्यादा लेट होगा. Hi, we are from Hyderabad. Actually, this is the first time we came to Kashmir, and it's a lifetime experience. One has to experience it a lot. Because during my childhood, I just saw in textbooks and all. I just went through the videos and like Jingle Bells videos and all, but we never saw. इकडे टेम्परेचर खूप निगेटिव्ह मध्ये आहे. येताना जर सोबत वृद्ध लोक किंवा छोटे मुलं असतील तर विंटरमध्ये येण्याच्या अगोदर थोडासा विचार करून या. तुम्ही पळयता फाटल्यान आयस जमलेलो आसा. कालच्यान हो आयस पडटा. रस्ते सगळे आयसान भरल्या. तुकडी वचना, गाडये वचना आनी फ्लायट सुद्दां कॅन्सल जाल्या. हांव तुळशीदास च्यारी, प्रुडंट मिडिया खातीर, श्रीनगर. भाज्यांच्या लागवडींत गोंयच्या शेतकारांची स्वयंपूर्णतेचे दिशेन वाटचाल. अंदू हॉर्टिकल्चरान गोंयच्या 200 शेतकारांकडच्यान 6 कोटींची भाजी विकती घेतल्या. शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. खात्याचे स्किमी सकयल खर्चा परस 1.5 पट मायज रेट दिवन खंय भाजी घेतात. हॉर्टिकल्चरा वरवीं शेतकारांकडच्यान खरेदी. आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे कल्टिवेशन ऑफ व्हेजिटेबल्स विथ एश्युअर्ड मार्केट ही एक स्कीम आसा. ज्या स्किमीच्या अंडर आमी गोंयची कंडिशनाक ज्यो पळय भाजी जाता त्यो आमी शेतकारां कडल्यान विकत घेता. आतां ह्यो भाजी विकत घेता आसतना सपोज कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन आसा, म्हणल्यार 1 किलो सपोज जर भेंडी कल्टिवेट करपाक किंवा प्रोड्यूस करपाक जर तुमकां जर 100 रुपये जर खर्च येता, जाल्यार अशा वेळार आमी 150% मोर, म्हणजे 150% आमी सादारण 100 रुपये जर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन येयलो जर जालो जाल्यार आमी 150 रुपये फारीक करून शेतकारां कडल्यान ही भाजी आमी प्रोक्युअर करता. अश्यो 27 तरेच्यो भाजयो आसा ज्यो गोंयच्या कंडिशनाक इजिली कल्टिवेट जाता. ह्यो सगळ्यो भाजयो आमी शेतकारां कडल्यान आमी प्रोक्युअर करता थ्रू आमच्या गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. आनीक हें करपाक आमी गेल्या त्या वर्साक सादारण आमी 6 कोटीची भाजी आमच्या गोंयच्या शेतकारां कडल्यान आमी प्रोक्युअर केला. आनी जर आमी स्वयंपूर्ण गोंय हेजो जर विचार केलो जाल्यार आमचो प्रयत्न आसा की गोंयची शेतकार हे स्वयंपूर्ण जावचे आनी गोंय ही स्वयंपूर्ण स्टेट जावची. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करून आमी आमच्या शेतकारांक आमी हेल्प करता, आमी आदार करता. आनी आमचे शेतकारूय बी खुबशे स्वयंपूर्ण जावपाक लागले. आतां आमचे कडेन आतां सद्याक रिकॉर्ड आसा त्या प्रमाणे गेल्या त्या वर्साक सादारण 15 शेतकार अशे आसा जेणी 15 लाखाच्या वयर भाजी आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक सप्लाय केल्ले कडेन आसा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. गोंयांत भिकारी वाडल्यात. ट्युरिस्टांक पिट्टात. सरकारान भिकाऱ्यांक पुनर्वसणूक केंद्र सुरू करचें. कळंगुटेचो आमदार मायकल मागता.
टुरिस्ट खंय भिकाऱ्यांक विटल्यात. भिकारी टुरिस्टांची फाट कशीच सोडिनात. गोंयांत खंय 3,000 भिकारी आसात. मायकलाचो अदमास. जे थिफ्स हे थेफ्ट करपा खातीर खुबशे लोक येता चोरपा खातीर. हे भिकारी कशे येता मागीर चोरपाकूय लागता. सो हे सगळें बंद जावचें म्हणून 2 गजाली चीफ मिनिस्टरान करपाक जाय. हू इज द होम मिनिस्टर. वन इज बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर. गोंयान सद्याक पळयत जाल्यार उणेशे उणे 1-2-3 हजार बॅगर आहा. 3,000 beggars are at the moment in the state of Goa. म्हणजे within the coastal belt. You'll see them in Anjuna, Vagadar, Chapora, Kalangut, Kandolim, Baga, Arpora. You'll see them in Kandolim. You'll see them elsewhere. Begging with tourists. So it is Goa state is being portrayed in a bad direction, in a wrong direction. Like beggars इतले हा, खुंयचेय beggar आहे. आमचो गोंयकार एकलोय ना तितून. So beggar rehabilitation center करीत आमी. म्हणजे एक सेंटर घालीत आनी बॅगरांक कळलें की आमकां दवरतले पुलीस मॅजिस्ट्रेटा कडेन रिमांड घेतले आनी थिंगा घालतले. म्हणजे रिहॅबिलिटेट करपाक बॅगराक एक न्याय तांकां एक स्थान दिवपाक. म्हणजे शिकोवन कितें टेलरींग शिकोवन तांकां एम्ब्रॉयडरी शिकोवन तांकां कार्पेंट्री शिकोवन तांकां शेल वर्क शिकोवपाक, पॉटरी करपाक शिकोवपाक, वेगवेगळे हँडिक्राफ्ट्स करून शिकोवपाक अशें घालीत तांकां जाल्यार ते येवचे ना. न्ही दुसरे स्टेटीनसून गोंया येवचे ना भीक मागपाक. ते म्हणटले आमकां धरीत जाल्यार आमकां रिहॅबिलिटेशन सेंटरान मिनिमम 6 म्हयने रावपाक जाय फॉर ट्रेनींग पर्पज. तांकां रावपाकूय थिंगा आनी तांकां ट्रेनिंगूय सो दॅट दे कॅन कम आवट एंड स्टँड ऑन देयर ओन फीट. म्हणजे आपल्या ओन पांयार रावचे. सो अशें तांकां रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणून तो एस्टॅब्लीश करपाची गरज आसा. 6 जानेर मेरेन कळंगुटे हेवी गाडयांक बंदी. जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्ड. कळंगुटे, बागा, हणजूण वाठारांत पुलिसांची गस्त दोबराद म्हूण आमदार मायकल सांगता. कळंगुटे पंचायतीन खंय वचत थंय पार्किंगाची वेवस्था केल्या. खासा रिपोर्ट. नवे वर्स 2024 ओपन 2025 नवे वर्स येता आनी हेतून गोंयांत ट्युरिस्ट व्हडल्या प्रमाणान येतात आनी येत आसात. 31 डिसेंबर सेलेब्रेट करपाक वचत गर्दी आहा. त्या हेतून कलंगूट सायडीक किंवा हंजून सायडीक बीन ट्राफीक चड आसची म्हणून कलेक्टरान एक ऑर्डर काडला की कलंगूटान जे हेवी व्हेकल आहा त्यो 5 जानेवारी मेरेन तांकां एंट्री आसची ना. पुलीस बंदोबस्त जो आहा वो आमी डबल केल्लो आहा. More number of police are being given to the coastal belt, especially Anjuna, Vagadar, Chapora, Kalangut, Kandolim, Shikerim. All this area, police presence is more because there are number of people who come from India. They come only to rob. New Year आमकां आमी लेटर घेतलेली to the full inspector traffic आनी ट्रॅफिक पुलिसान मागीर कलेक्टराक धाडली. सो कलेक्टरान आमकां नोटिफिकेशन धाडलें की up till 6th of January no heavy vehicle should enter inside. आणि मागीर आनी एक ऑर्डर येयली की big vehicles up till 31st of January should not enter inside Kalangut. आणि आमी पार्किंग स्लॉट्स दवरलेले आसा बोडक्या वाडाशी डिफरंट प्लेसीस. सो तेजे वयर ते चालूच आसता. आणि तुम्ही पंचायतीन ट्युरिझम म्हणजे ट्युरिस्ट बी येतले ताका लागून आनी कितें तुमी हें केलें स्पेशली? आनी कांय ना. सो आमी फकत तांकां हें दवरलां पार्किंग स्लॉट्स दवरल्या. स्टुडंटा खातीर कलंगूटच्यान सांगसून चांदेल हाळी वाठारांत गवे राड्याचो धुडगूस. भाटां, कुळगरां, काजू, आंब्याचीं गारफां अर्द्यावेल्यान मोडून उडयल्ल्यान शेतकारांचें मोठें लुकसाण. मोपा विमानतळ जाल्ल्यान खंय रानवटी जनावरां गांवांनी देंवल्यांत. जनावरांक विटून शेतकारांनी शेत करप सोडलें म्हणून शेतकार सांगतात. बंदोबस्त करचो म्हूण थळावे मागतात. आमी आसा हाळी चांदेल हांगा फाटल्या कांय दिसां भितर जे रानटी गवेरेडे आसा तांच्यांनी ह्या सगळ्या गांवांत हैदोस घातला. गवेरेड्यांनी फाटले कांय दिसां भितर जे शेतकार आसा ते शेतकारांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण केला. काजूची झाडां आसूं किंवा पोफळीचे बागायती आसूं तेंच्यांनी धपको मारून सगळीं ती झाडां आसा उडयल्लीं आसा. आंब्याची प्रामुख्यान आंब्याची झाडां जी आसा
तांकां धपको मारून ती मुनांतल्यान उमटून उडयल्ली आसा. हे सगळे फाटल्या कांय वर्सां भितर चालू आसा, कारण हो जो गांव आसा तो मोपा एअरपोर्टाच्या पायथ्याक आसा आनी ह्या सगळ्या मुनांत आसतना सगळी जी जनावरां जी मोपा एअरपोर्ट पठाराचेर रावताली ती सगळीं सकयल येयल्या आनी व्हड्या प्रमाणांत ह्या लोकांक जे आसा तेचे त्रास जातात. आतां हो जो गांव आसा तो भौगोलीक रित्या पळयलें जाल्यार चारय वाटेन कॅनल आसा, मात त्या कॅनलाक जे ब्रीज आसात थंयसर गेटी नाशिल्ल्यान ती सगळीं जनावरां गांवांत शिरतात आनी व्हड्या प्रमाणांत हांगा शेतकऱ्यांचें लुकसाण करतात. शेतकार अशी मागणी करतात की तांच्यांनी ती गेट आसात तांकां गेटी लावचे, जे पूल आसात तांकां गेटी लावचे आनी त्या गेटी लायल्या उपरांत ती जनावरां जी आसा ती खंयसर तरी आपल्या वन क्षेत्रांतूच रावतली. सगळो जो भाग आसा गांवाच्या वयलो भाग आसा तो फॉरेस्टाचो आसा. शेतकार मागणी करतात की फॉरेस्टान आपल्या जागेत जनावरांचे बंदोबस्त करचे, थंय उदकाचो बंदोबस्त करचे. उदकाक लागून ते सकयल देंवतात आनी शेतकारांचे व्हडलें लुकसाण करतात. शेतकार सांगता ते प्रमाणात तांकां जशी जाय तशी भरपाई, लुकसाण भरपाई मेळना. हाच्या पयलीं तेंचे भरपूर लुकसाण केलां, मात केन्नाच तांकां जाय तशी लुकसाण भरपाई दिवंक ना. म्हणजे जे पेपर वर्क करपाक जो पयसो वयता तो पयशाची सुद्दां लुकसाण भरपाई येयना अशी शेतकऱ्यांची कागाळ आसा. फाटल्या कांय दिसां भितर हे जे गवेरेड्यांनी जो हैदोस घातला तातूंत शेतकऱ्यांचे मात व्हडलें लुकसाण जाल्लें आसा अशें दिश्टी पडटा. प्रुडंटा खातीर साहिल नार्वेकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. BSC टेक्सटायल मॉलाची गिरायकांक खास न्यू इयर ऑफर. 2000 वयर गिरायक केल्यार लकी ड्रॉ. ड्रॉंतल्यान वेगवेगळी इनामां जिखपाची संद. दर दिसा ड्रॉ जिखपी 10 जाणांक इनामां. आज दिल्ल्या ड्रॉचो दुसऱ्या दिसा निकाल. थंय आशिल्ल्या गिरायकाच्या हातान ड्रॉ काडटले. ड्रॉचो निकाल BSC मॉलाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटार दिसतलो. स्टेलर अकादमीन अंदू शिक्षणीक मळार बरी कामगिरी करपी भुरग्यांचो भोवमान केलो. कला अकादमींत जाल्ले कार्यावळींत WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी GMCचो आदलो डीन दोतोर प्रदीप नायक आशिल्लो. मेडिकल स्टुडंटांक 200 सीट्स आसात. 250 करचे म्हूण स्टेलराचो चेअरमॅन ST पुत्तूराजू उलयला. It is with immense pride and joy that I stand before you today to celebrate a momentous occasion. The felicitation of our brilliant students who have achieved remarkable success in JEE and NEET examination. Today I am thrilled to share with you that Stellar has once again demonstrated its commitment to excellence by producing exceptional achievers. We are immensely proud to have mentored Master Subhash Odankar, the JEE topper of Goa State, Master Tarun Kumar, the NEET topper of Goa State, and Miss Alaya D'Cruz, BITSET topper of Goa State. Along with these toppers, I congratulate all our meritorious students for their stellar performance. We have hundreds of children who have scored more than 523, but could not get an opportunity like some of you who are here, only because limited seats are there. This is where the competition crops in. But since we have a leader of education and a political leader, Shirodkar ji, I would just mention that if it is possible, if we can take the seats into 250, because this year they have already done increase from 180 to 200. Some more students who have talents, put in so much of effort, can also get into the noble profession of medicine. I hope and plead for the government to increase a little bit so that all those students who have put in so much of effort can also get into an opportunity to pursue medicine. I would congratulate all the scholars. In fact, I would say this is one of the beautiful day for me, that meet the scholars. What I've been always saying, at least once in a week or once in a month in my campus to meet my scholars. The scholars may be of a 5th class, the scholars may be of a 10th class, the scholars may be of a 12th science or maybe of engineering or maybe of homeopathy. Friends, it is education and only education that can, what I should say, take up an individual or a family or a state or a village to greater heights. Don't forget to have an alumni of Stellar Academy. All the students of a 12 should join this. Fortunately, we are having now gadgets like WhatsApp and all that. All the boys and girls of passed out this batch should be a part of this alumni and very active. Whichever corner of the world you may be, but then you have to be a part of this. I tell you that.
हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.